दीस शुक्रार जुलैची 25 तारीख 2025. सांत जाकोब धर्मदूताची परब. पयलें वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वोळ 7 तावन 15 पर्यंत. भावा भयणीनो, असली उतरावर्ती पदवी आमचे तावन न्ही, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक तरान आमी कश्टाताव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतकारान संपडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगताव तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोण सोडटा. तशें म्हळ्यार आमचें तें मरण आपलें काम करीत आसा आनी आमचें तें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा. त्या प्रमाणें भावार्थाचें देणें आसोवन आमी सतमानताव देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवोर चड आनी चड मनशाचेर देंवता. देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अधीक चडटली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 126 1 तावन 2 2 तावन 3 4 तावन 5 आनी 6. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतेलीं लुवणी. सियोनाचें सुबामपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करचे वेळी आमकां तें एक सोपाणशें दिसलें. तेन्ना संतोशान हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमचे जिबेर खेळ्ळीं एक सारकीं उल्हासाचीं गितां. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतेलीं लुवणी. कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात अशें उद्गारलीं अन्य जनांगा. वय, सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं महत् कार्यां देखून संतोशान भरल्यांत आमचीं काळजां. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतेलीं लुवणी. सर्वेस्परा नेगेबांत उदकाचे व्हाळ नव्यान वळटात तशें आमचें सुबामपण आमकां फाटीं हाड. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतेलीं लुवणी. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतेलीं लुवणी. बी ओपूंक गेल्लो तो गोवाच्यो पेंडयो हातीं घेवन येतलो फाटीं संतोशान गितां गावन. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतेलीं लुवणी. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ उच्च तसलें फळ दिजय म्हणून हांव तुमकां नेमल्यात. आलेलुया आलेलुया. शुभवार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 20 वोळ 20 तावन 28 पर्यंत. तवळ जेबे देवाच्या पुताची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी तांच्या पांयांक पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हूण म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली,
तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियोंक वतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकता. तेवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक बसचें तें ठरावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सट्टांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं, आनी तुमचे मदलो पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पोवती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्ही, बगार आपणेंच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेज तांचे सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र सभा सान जाकोबाचें फेस्त आज आचरण करतना आयची सुवार्ता आमकां क्रिस्तांव समुदायांनी आसचे असामान्य परिस्थिती विशयांत विवर्सिता. जुवांव आनी जाकोब तांचे घरदार सर्व सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक उक्त्या मनान आयिल्ले. सोमी एक नवें रास स्थापीत करून शाश्वत जीवन तांकां फावो करतलो म्हणले आशेन जेजूचो पाटलाव तांणी केल्लो. पूण केन्ना जेजू तांचे मुखार थोडीं शर्तां दवरता तांकां तें सोसूंक जालें ना. देखून आवय सांगाता सर्गराजांत प्रमुख जागो विचारूंक फुडें सरतात. आमी जेजूचो पाटलाव करता म्हूण भास दिता, तरी ताचो संदेश अर्थ करूंक चलवता. चलवणी, खुरीस, दूख, निराशा येताना जेजूक दिल्लें उतर विसरून सोडता आनी जेजूक पाट घालून चलतच रावता. ह्या वेळार जेजू आमकां दिवचो उलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. स्वंत जीव दिल्लेल्या सोम्याक सांगात दिवंक ताचे सांगाता आमचो खुरीस व्हरूंक तयार आसांव गे आमी. पापा फ्रांसीस म्हणटा, खुरीस नासतना पयण ना, तशेंच खुरीस नासतना जेजूचो पाटलाव केल्यार आमी ताचे शिस्त जावंक फावो न्ही. लौकीक संतोश थोड्या दिसांचो, पूण क्रिस्ताक आपणाचो कन्न घेवचो जोडटा निरंतर शांती आनी संतोश. हें अर्थ कन्न घेतिल्ल्या सान जाकोबान क्रिस्ताक खरेपणी समजून घेतलो आनी क्रिस्ता खातीर आपलो जीव अर्पिलो.